मेरू मुईल म्हणजे अंगारी आणि फार मला त्याच्या शिंगारी आणि मुठले शेट तुझ्या माथ्यात असले फेट. नमस्कार, शेफ डॉन किचनात तुमचे स्वागत असा. हांव विनोद नाईक. आयची रेसिपी असा मटन स्टू करूया आमी. आता पास्ता कशे बॉयल करपाचे ते पळोवन घेयात. पास्ता जाले, मॅकोरनी जाले. एक हांडी चडोवप, अशें एक तोप चडयता, उदक घालता, इटालियन्स कितें करता, हेच भाशेन पास्ता बॉयल करता. आता म्हाज्या वांगडा काम करपी खूब इटालियन लोक आसलेले, तेंच्यांनी हे भाशेन पास्ता बॉयल करताले. तर जाता कितें, हेतून पास्ता टेस्टी जाता. आता उदकान तेल घालप आनी मीठ घालप, हातून कितें जातलें, पास्ता जातले आमचे टेस्टी आनी बेश्टे पासून खाल्यार न्ही रुचीक लागतले टेस्ट पास्ता. इल्लें मोठें मीठ घालता, धाकण लावया. पळय आतां उदक उकडपाक लागला. आतां आमी घालया पास्ता. पास्ता जाले, मॅकोरनी जाले, तुमकां जाय ते भशेन तुमी घेयात. गोंयांत चडशे मॅकोरनी यूज करता स्टू करपाक. हे जाले आमचे पास्ता तयार. हे 90% हांवें शिजयला आनी 10% हांव ते स्टू वांगडा शिजतले आनी मागीर आनीक टेस्टी जातले ते मॅकोरनी. आतां मटन फूल हाडलां हांवें. मटन आतां हेतूंतले हांव जाय तितले पीस काडून घेता आनी हाडां जे आहा न्ही तेजो हांव स्टॉक तयार करतलो. हे भाशेन कातरून घेवप. मातशें बारीक बारीक कातरलें बरें. तोप चडोवया, इल्लें तेल घालता आनी मटन घालया आतां आनी तळसून घेवया आमी. आनी वांगडाच तेजे हाडां आहा न्ही ते बी घालता. हाड जे आहा न्ही हांव स्टॉक करपा लागून वापरपा लागला, स्टू करपा लागून न्ही. तर दोनू कामां जातले म्हाजे. स्टॉकाचे स्टॉक बी जातले आनी मटनूय शिजतले. एक 2 तिखे पानां घालया आनी एक कांदो घातला हे भाशेन रफ कट करून. एक अर्दो चमच हळदी पावडर आनी इल्लें मोठें मीठ घालता आनी बरें मिक्स करून घेता. तळसप बरें आनी हे आलें आनी लसूण. आतां खतखती उदक घालता. थंड उदक घालनाका आतां, खतखती उदक घालात तर सारके बॅलन्स जातले न्ही. ऑलरेडी ते गरम आहा, गरम थंड मारले सारके बॅलन्स जायना. तर गरमचे गरम आसल्यार इक्वल बॅलन्स जाता. तर हे आमचे स्टॉक बी हांगासर रेडी जावपाक लागला आनी वांगडा मटनूय शिजपाक लागला. धाकण लावया आनी एक वरभर सोडया. आलें लसूण जे आहा न्ही हांव हे भाशेन कुटून घेता. चॉप करून घेवच्या पेक्षा कुटून घेतलेलें बरें. बरो फ्लेवर येता तेतून. आतां तोप तापलेले आहा, हांव तेल घालता. आतां स्टू करपाची तयारी आमची आनी इल्लो बटर घालता. मातशें तेल तापलें काय इल्लो बटर घालप आनी गॅस मातशें कमी करप, नाजाल्यार बटर लासतलें. आतां हे तिकी घातला हांवें आनी लवंग 5 ते 6 आनी 4 हिरवी वेलची आनी आतां मिक्स करून घेवया. आनी आतां हांव घालता आलें आनी लसूण कुटलेले आनी आतां बरें तळसून घेवया. तिखे पान,
आणि आता एक कांदो हे भाशेन कट करून घेतला हांवें. याव आणि सारखी भाजून घेवया. कांदो मातसो गोल्डन ब्रावन जाले काय टोमाटो घालतले आमी. बरें भाजून घेवया कांद्याक. कांदो मोव जाल्ले आहा बरें. आनी आतां हांव एक टमाटो हे भाशेन शिजून घेतला. टमाटो भाजून घेवया. आतां मातशें सॉफ्ट जावपा जाय. आतां हे हिरवी मिरसांग हांवें 4 घेतला. तुमकां कितले तीख जाय त्या हिसपानी तुमी मिरसांग वापरात. पूण एक चूत राय, हे जे सॅशेट्स आहा न्ही स्टॉक एमसून स्टार्ट जाता, नांव घेयनात. हे आमी वापरता बरें टेस्ट येता म्हणून. पण हांव हे वापरना. म्हणजे शेफ डॉन किचनान आमी केन्ना वापरना. हांव ताजे स्टॉक रेडी करता. तेका लागून हांवें मटनाचे हाड शिजयला थिंगा. तेतून कितें ओरिजिनल फ्लेवर ओरिजिनल टेस्ट येतले. हे टेस्ट येवपा लागून आमी हे वापरतात आनी पोट पिड्यार करून घेता, हेल्थ पिड्यार करून घेता. आनी हे आमी कितें करया आतां मटन आनी मटनाचो तो उदक आहा न्ही मटन शिजयल्लें उदक तें घालया. आनी स्टू करपा लागून पास्ता शिजयल्लें उदक यूज करता. तेतून चड स्टार्च आसता म्हणून हांव तें वापरना. हे मटन शिजयल्लें उदीक हांव वापरता. उदीक घालपा पेक्षा मटन शिजयल्लें उदीक आहा न्ही तें वापरता. तेतून कितें फूल तुमकां फ्लेवर आनी टेस्ट आनी फूल लोडेड आहा तें. कसलोच प्रकारचो तुमकां तेतून कलर ना, कॅमिकल ना, कांय ना. ताजे होम मेड स्टॉक. आतां एक गाजर बरें मोठेशें हे भाशेन कट करून घेतला. आनी 1 मिनटा उपरांत गाजर घातले 1 मिनटा उपरांत हांव घालतलो बटाटे. दोगांयचे टायमींग वेगळे आसतात तेका लागून मातशे वेगवेगळे घालपाचे. तर बटाटे हे भाशेन कातरून घेतला. जितले बरें कातरतले तितले बरें तुमचे स्टू पळोवपाक बरें दिसतले. बटाटे घालून बरें मिक्स करून घेवया आमी. आतां मटन स्टॉक आमी रेडी केल्ले फ्रेश. लाव्या धाकण शिजोवया. एक फाटी बटाटे आनी गाजर शिजले काय जालें. मटन ऑलरेडी शिजलेलें आसा. बाकीची कामां मागीर. आतां स्टू दाट करपा लागून आमी घालया पीठ. गव्हाचें पीठ आहे. गव्हाच्या पिठान इल्लें उदक घालून मिक्स करून घेवया. दाट जावपाचें कारण कितें स्टू हे घातल्यार दाट जाता. आनी आतां आमी एक वाटी ग्रीन पीस घालया मटर. आनी हे ब्रॉड बीन्स तुमकां जाय जाल्यार ऑप्शनल. हितून कितें बरें एक्झॉटीक दिसता, बरें पळोवपाक सुंदर दिसता. जेवण म्हणटा तें कितें पळोवपाक सुंदर दिसपा जाय. पळोवपाक सुंदर दिसल्यार जेवण ऑटोमॅटीक टेस्टी लागता. पळय कितलें एक्झॉटीक आनी कलरफूल दिसता पळयात. आनी फुल्ली लोडेड आहे. भरपूर भाजीपालो, ताजे स्टॉक, पोट एकदम भरलेलें उरतलें एकदम धबधबीत. आतां दूद हे 100 ml दूद आहा. इतलेंच घालपाक तितलेंच घालप न्ही, जाय तितलें घाला तुमी. हांव 100 ml दूद घालता. दूद घालतात तुमचे मातशे कलर चेंज जातले. हे पळय अशें. आतां एक्स्ट्रा टेस्ट येवपा लागून इल्ले मिरी घालया. हे भाशेन कुटून घेतला मिरी. आनी आतां आमी टेस्ट करून घेवया. सूप चॅक करपा जाय मीठ वीठ सारकें आहा काय ना पळोवया. एक 2 मिनटां जाले उपरांत आतां हे गव्हाचे पिठाचे जे उदक केलां न्ही, गव्हाचे पीठ आनी उदक घालून ते मिक्स ते आतां घालया हितून. गव्हाचे पिठाचे मिक्स
गव्हाचे पिठाचे मिक्स घालया आणि बरे मिक्स करून घेवया. हेतून कितें जातले आमचे स्टू बरे दाट जातले. आता जितले दाट जाय तितले गव्हाचे पीठ घालप. आता 90% शिजलेले पास्ता घालता आणि बाकीचे 10% जे आहा न्ही ते आता स्टू वांगडा शिजतले. तेन्ना येतले ओरिजिनल मजा. सगळो ज्यूस ओडून घेतलो न्ही पास्ता, तेन्ना पास्ताय टेस्टी जातले. म्हणजे मॅकोरोनी पास्ता मॅकोरोनी ना जाल्यार पास्ता घालात. पळय दाट जाल्ले आहा, इतले दाट पुरो म्हाका. आनीक जाय जाल्यार आनी इल्लें पीठ घाला, इतले पुरो. जितले वेळ दवरतले तितले वेळ दाट जायत रावतले स्टू. हे पळयात फुल्ली लोडेड स्टू तुमचे तयार. एकदम टेस्टी. गॅस करूया बंद. जालें आमचें जेवण तयार. कितले एक्झॉटीक आणि कितले सुंदर आहा ते पळयात. आम्ही काम कोटाय दोघ रोटी, बाकरा बाटा बांधल्या होपटी, रातयाने दिस काम करून याम कोष्टी, गोंड्याई बिल जेवून गोष्टी. रातयाने दिस काम करून याम कोष्टी, गोंड्याई बिल जेवून गोटी. तुझ्या मुलांनी तुझं पडेन वागान केलं रे त्या. एकदम रुचीक जाल्ले आसा. तर तुमकां आयचे व्हिडिओ कशे दिसले म्हाका कमेंट सेक्शनाक कळयात. होपफुली तुमकां आवडटले. देव बरें करूं.